प्रेदेच्या बाबा भयणींनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा पिडेस्तांची काळजी घेवन पेकोवणी आडटेले सेवक आमी. असलीच एक घडणी भाग्योत सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान घडलेली तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आमी जाणाव सांत फ्रांसीस शावेर एक नुन्सियो कसो, एक वडील कसो आमच्या शारान आसलोलो. ताणें आपल्या कुडींत वो ऑफिसांत रावन जायतें काम करचें आसलें, कित्याक जायते देशांचो कारबारी वो नुन्सियो कसो तो वावुरतालो. पूण जायते फावटी प्रवचन करतना दोर्याचे देगेर खंयच्या जागांनी तो मेळटालो. आपले कुडींत वो ऑफिसांत तो आसनासलो. तसोच हॉस्पिटलांनी जायतो वेळ तो सादतालो. आनी असो एका दिसाक तो हॉस्पिटलान गेलो तेन्ना ताका एक पेशंट मेळ्ळो जो जायत्या गायांनी भोल्लोलो, कोडां कशीं जाल्लीं आनीक सगळें आंग ताचें मातयेरीन भोल्लेलें आनीक वास ओ गान ताका मात्ताली. तेन्ना ह्या दुयेंतीक पळयतूच ह्या दुयेंतीन ताचे लागीं मागलें, प्रार्थलें, म्हजी हार्ट होरोप, कित्याक म्हाका हांगा एकदम दुखता आनी थंय म्हजे हात पावनात. आनीक भाग्योंत फ्रांसीस शावेर तें आयकना जाल्या भाशेन केलें, कित्याक ताका कितें भाशेन ह्या मनशाची वीट येताली. आनीक मागीर हो मनीस पोत्तून ताचे लागीं मागता म्हूण ताणें आपली नदर दुसरे सायडीन घाली. ताका पळोवंक पासून ताका नाका आसलें. तरूय आसतना तो ताचे लागीं मागता देखून ताणें दुसरी वाट धरली, मुखार गेलो. आनी मुखार वेतगूच ताच्या काळजान ही जाप जाली, तुजें जिवीत म्हजे सेवे खातीर विचून काडलां, तर ह्या पिडेस्ताकाची सेवा दिवंक तुका वीट आयली. यू हॅव चोजन एंड गिवन युअर लायफ टू सर्व मी and you are neglecting this sick person. असो ताच्या काळजान आवाज जालो. जेजूचो कसो संदेश ताच्या कानार पडलो तेन्ना फाटी धांवून येवन ह्या मनशाची ताणें चाकरी केली, सेवा केली. आनी म्हणटात आपणाकूच एक लिसांव कशें शिकोवंक ताची मातयेर द पास आपल्या जिबेर ताणें दवरली. कित्या पासत ताणें केलें? कित्याक ताणें निश्चय केलोलो. सांत इग्लेशाच्या उतरांनी, वॉट प्रॉफिट्स अ मॅन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड अँड फॉफिट्स हीज ओन लायफ. कित्याक उपकारता मनशान जरी तर जिखलो आख्खो संवसार आनी विबाडलो आपलो जीव, आनी देखून ताचे सेवेक ताणें आपलें जिवीत ओरपिल्लें. तो जावन आसलो ताचो गुरू. ताची पावलांनी तो चलूंक सोदतालो आनी देखून पिडेस्तांची सेवा करप एक जेजूचें काम कशें तो कोत्तालो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, टेकन फ्रॉम मॅथ्यू 8, द होल चॅप्टर टॉक्स अबाउट हिलींग. जेजू ह्या 8व्या आवेसोरान मातयेवाच्या बरो करीत वेता. सकाळीं लागता एका लेप्राक तो बरो कोत्ता, मागीर ह्या शीतपदीच्या चाकराक बरो कोत्ता आनी बरो करीत वेता. कितले भासांचे दुयेंस आसलेले ताजेशी वेतात आनी तो तांकां बरें कोत्ता. म्हणजे जेजू नाजारेताच्या गांवांत आसनासलो, पूण ह्या गांवचो भायर सोदतालो, आपल्या घरांतलो भायर सोदतालो आनी असल्या दुयेंतींक सोदूंक वेतालो. खंय कोणूच ताका मेळत जाल्यार तांचे तो चुरचुरे कोत्तालो. ही हॅड कंपॅशन ऑन दॅम. तांची दया कोत्तालो आनी दया करून मनशेपणान तांकां हात लावन बरें कोत्तालो. आनी एके भाशेन दर एका दुयेंतीक तो रेस्पेतान, मानान, एक डिग्निटी, एक वॅल्यू दितालो. ही यूज टू वॅल्यू ईच पर्सन आनी स्पेशली टेक केअर ऑफ दोज हू आर सीक. तांकां एके भाशेन हात लावन बरें उतर दिवन तो तांकां बरें कोत्तालो. आयज हो प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. हांवें
कितले पावटी दुसऱ्याशी गेलां कोणाची दूख ल्हव करूंक. हांव कितले पावटी दुसऱ्यांचे चुरचुरे केल्यात. हांवें म्हजे दोळे धांकल्यात. हांवें म्हजे कान बंद केल्यात. कितले पावटी हांवें म्हजीं दारां बंद करून दवरल्यात. भायराल्यात दुसऱ्याचे कोश्ट हांवें पळोवंक नात. दुसऱ्याचे कोश्ट हांवें आयकूंक नात. दुसऱ्याच्या कोश्टांत हांव मिसूड जावंक ना. एके भाशेन म्हाकाच हांवें एक ओणत कशी बांदल्या. आय हॅव शिल्डेड माय सेल्फ, protected myself from all the sufferings of the people around me. एके भाशेन दुसरी कशी तांकां केल्यांत, पयस तांकां केल्यांत हांव दुसरे वाटेन गेलां. आनी देखूनच मोगाच्या बाबड्यांचो आयज आमचें आपलेपण, सेल्फ सेंटर्डनेस has grown to great extents. So much so, our orphanages are becoming larger, our old age homes are becoming bigger, our hospitals are crowded. की आमी असल्या मनशाची पर्वा करिनात देखून आमची घरां जीं जाणट्यांक आसात, भुरग्यांक आसात, अनोथ भुरग्यांक आसात, उपेड्या वताक आसात, ती चोडटात आनी वाडटात. आमी एके भाशेन दुसरे वाटेन गेल्या. आमचे दोळे धांकल्यात, आमचे कान धांकल्यात. चुरचुरे आमी करूंक नात. मदर ट्रिजा म्हणटाली आयज व्हडलें दुयेंस म्हणटात तें लेप्रसी न्हय, ट्युबरक्लोसीस न्हय. व्हडल्यांतलें व्हडलें दुयेंस आयज म्हणटात तें पीपल फील अनवॉन्टेड. तांकां कोणूच पर्वा करूंक ना. तांकां रिजेक्ट करून उडयल्यात, तांकां भायर घालून उडयल्यात. एके भाशेन ती कश्टवतात. कित्याक तांकां मोग ना. तांकां पर्वा कोत्तलो, तांकां आदार दितलो, काळजी घेतलो कोणूच ना देखून अदीक दुयेंसान ती पडटात. आपलोच मोग करूंक ती विसरतात. मदर ट्रिजा अशेंय म्हणटाली, टुडे मोर एंड मोर पीपल बिकम नोबडी टू एनीबडी. आमी कोणाचीच न्हय, म्हजो घरचो पासून म्हजो न्हय जाता जेन्ना आमी दुयेंत जाता. And she was calling each person in the name of Jesus to be someone to somebody. आमी कोणाची तरी जावंक जाय. O Sotpati, the centurion, was nobody for that slave of his. तो फकत एक चाकर आसलोलो. ताका ताची पर्वा करूंक, काळजी घेवंक ताका गरजूच आसूंक ना. पूण तो सेंच्युरियन जावन जुदेव न्हू आसतलो. जेजूक येवन प्रार्थना एकदम पांयां पडलेल्या भाशेन मागणें कोत्ता. ताचे व्हडवडे तो भोगता. तो व्हडवडटा म्हूण मागता आनी ताका बरो करूंक आपले हात तो जोडटा. आयज आमकां होच उलो मोगाच्या भाव भयणांदो ह्या सोतपती भाशेन, सांत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आनी जेजू भाशेन पेडेस्तांची काळजी घेवन आमी खेरीत भाशेन पेकोडीचे सेवक जावं. To become the healers, to become those compassionate persons जे दुसऱ्यांक बरें उतर दितात, बरें कोत्तात. जेजू आमचे लागीं मागतालो, आय डिझायर mercy, not sacrifice. हांव तुमची दया मागता, न्हय सॅक्रिफीस. मिसां आयकली, आमी बॅट केली, इतलें व्हडलें न्हय, आमी दया करप व्हडलें. आनी देखून मातयेवाच्या 25व्या आवेसवरान तो म्हणटालो, जेन्ना ल्हानाच्या ल्हानाक तुवें केलें, जेन्ना भुकेल्याक तुवें खावंक दिलें, ताणेल्याक तुवें पिवंक दिलें, दुयेंत आसलेल्याक तांची पोरांबूस काळजी तुवें घेतली, ती तुवें म्हाकाच केली. आयज आमी आपस्वार्थी जाल्या देखून जायते पावटी we have insulated, isolated ourselves and got into our own comfort zone. जितले आमी इतले दुकांतले, दुसऱ्याचे दुकांतले, दुसऱ्याचे पिडेंतले आमच्याच कुडान कोशींक गेल्यात. And we have built a comfort zone. घडये आमच्या गोरवाक लागून आमी तांचें कित्याक करचें, आमकां तांचें कित्याक पडना, अशें जायते पावटी आमी म्हणटा. मोगाच्या बाबड्यांदो आयज मनशां चड दुयेंत जातात न्हय आमचे कुडीचे पिडेक लागून. जायतीं वखदां आमकां आसात. टुडे मोर एंड मोर पीपल सफर बिकॉज दे आर इमोशनली आयसोलेटेड. तांकां मोग करूंक कोणूच ना. आनी जितलो दुसरो मनीस तांचो मोग करिना
ती आपुणूच आपणाचो मोग करूंक विसरता. आनी जेन्ना ती आपणाचोच मोग करूंक विसरता, देव तांचो मोग कोत्ता म्हणून ती विसरता. आनी देरफॉर दे गेट इन टू दीस सिकनेस मोर एंड मोर. जेन्ना एका भुरग्याक कळटा आपलो मोग आपलो आवय बापूय करिना म्हूण, तें चड आनी चड दुयेंत जाता. पूण जेन्ना ताका मोग आपलो आवय बापूय कोत्ता म्हणून भलायकी ताची वाडटा चोडटा. आनी देखून मोगाच्या भावबंदो आयज निश्चय करुया भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन, जेजू भाशेन, दॅट वी लव पीपल अँड शो दॅट गॉड लव्स देम. की हांव तांचो मोग कोत्ता आनीक देव म्हज्या मोगा वरवीं तांचो मोग कोत्ता म्हूण, आनीक तांणी हे भाशेन आपणाचो देव मोग कोत्ता म्हूण जाणा जावंक आनी पेकोवणी घेवंक आमी पेकोवणीचे सेवक जावंक जाय. आमी केरीत भाशेन दुसऱ्यांक आतियारां कशीं जावंक जाय. आनी देखून जेजू भाशेन जो पिडा काडीत वेतालो आनी जितले फावटी तो कोणाकूच पडयतालो, आय वील टू क्लेन्स यू, आय वॉन्ट टू हील यू, आय वील कम एंड हील यू, सदांच आपल्या लागीं जाता तितले फावटी जेजू कोत्तालो. दुसरी ओस मोगाच्या भावबंदो जेजू चुरचुरे कोत्तालो. ही यूज टू बी कंपॅशनेट आनी ही यूज टू इवन टच पीपल, इवन लेपर्स. हो मोग तो दाखयतालो दुसऱ्या सोबे. जेन्ना आमी चुरचुरे कोत्ता, compassionate means I suffer with the other person, I realize what suffering is. आनी हांव एक आतियार कसो जाता, दुसऱ्याचेर हांव पडयतां, दुसऱ्याची काळजी हांव घेतां, दुसऱ्याक कळटा हो मनीस म्हजे विशीं चिंता म्हणून, तेन्ना त्या मनशाक पेकोवणी येता. हांव जेन्ना म्हजें चिंता जाल्यार हांव ताका पेकोवणी दिवंक पावना. आनी इतलीं आमी जाता मोगाच्या भावबंदो की आमी दुसऱ्याची पेकोवणी दिवंक पावना, दुसऱ्याची दया करिना, दॅट वी आर नॉट कंपॅशनेट इनफ टू दी अदर्स. वी फेल टू बी कंपॅशनेट टू आवर सेल्स बिकॉज वी हॅव नेवर बीन कंपॅशनेट. म्हाका कितें जाल्यार हांव नको म्हजे सोबी हांवें कशी दया दाखोवची ती. जेन्ना हांव दुयेंत पडटा तेन्ना म्हाकाच कळना हांवें कसो म्हजो परामूस करचो तो. जेन्ना हांव शिकलो चुरचुरे करूंक, जेन्ना हांव शिकलो दुसऱ्याक कंपॅशन दिवंक, तेन्ना मोगाच्या भावबंदो हांव म्हाकाच कंपॅशन दिवंक शिकता. हांव मनशापण म्हजें सोबें दाखयता. जेन्ना आमी कंपॅशन दया दुसऱ्या सोबें दाखयना, हांव म्हजें मनशापण विसरता. आय बिकम लायक अ स्टोन, आयसोलेटेड, सेल्फ सेंटर्ड इन टू माय ओन काकून. आनी देखून म्हाका कितें जाता तेन्ना म्हाकाच खबर आसची ना म्हज्या दुयेंसाची हांवें कसो परामूस करचो तो. देखून जो मनीस more and more he becomes compassionate to the other and especially to those who are suffering, who are sick, he realizes what suffering is. And when he himself or herself suffers, तांच्यान परामूस तांचो करूं येतात. जी मनशां जितली दुसऱ्यांक दया दाखयतात ती अदीक भलायकेन बोदतात. जितली दुसऱ्याचे पिडेस्तांची काळजी घेतात तांकां अदीक भलायकी मेळटा. ती आतियारां जातात पेकोवणीची. केदें भाग आमकां तुमकां केरीत भाशेन आतियारां जावंक, टू बी चॅनल्स ऑफ हिलींग. आनी देखून आमची उतरां आमी उलयतना, आमचे हात आमी आपोट्टाना, सदांच वी हॅव टू पुट इट इन आवर हार्ट एंड इन आवर मायंड्स दॅट आय वील हॅव दीस टच ऑफ हिलींग. लेट माय वर्ड्स बी ऑलवेज ऑफ हिलींग, नॉट डिस्ट्रॉयींग एंड नॉट ऑफ सिकनेस or unhealth. Every time bringing the wholeness, every time bringing compassion to the other person, healing to the other person. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भावबंदो जेन्ना आमी आमच्याच एके भाशेन कम्फर्ट झोनांतली भायर सोदतात, जशें जेजून केलें, आमी एके भाशेन दुसऱ्यांक वालोर दिता, दुसऱ्याची डिग्निटी वाडयता. जेन्ना हांव एका दुयेंतीक विजीट कोत्ता तेन्ना हो दुयेंत आपलेच भितर इतलो कश्टवतालो, हांवें ताका विजीट केलें जाल्यार ताका एक मान मेळटा. आपलें मनशेपण तो ओळखून घेता. एके भाशेन भितर ताच्या काळजान पेकोवणी मेळटा. जेन्ना आमी आमच्या दुयेंतीचो कुयदाद घेता, तांकां तांची सेवा कोत्ता, ताका गमता हो मनीस, हो म्हजी भयण, हो म्हजो भाव, म्हजो पूत, हो म्हजी धूव म्हजो वालोर कोत्ता, म्हाका डिग्निटी दिता, म्हाका अदीक मनशाळ कोत्ता. आनी आपुणूच तांकां पेकोवणी येता. आयज आमी इतली नोवेनां भाग्योंत फ्रांसीस शावेराची केली, तो ताचे भाशेन जावंक तो आमकां आपयता.
हॉस्पिटलांनी जायतो वेळ तो साधतालो आनी पेकोवणीची आत्यारां जातालो आनी ही कॉल्स ईच वन ऑफ अस who have this devotion towards him that each one of us become a vessel, a channel of healing, that we become a blessing, especially those people who are suffering. आमचे उद्देशी देवाचो मोग दुसऱ्यांक पावोवन दी, अदीक करून कश्टतोल्यांक दुयेंतींक पावोवंक देवाचो आदार आमकां मागुया.